सोमारा हांव पयलें वाचप जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें। आनी सोमारा हांवें तुमकां सांगलें जोनास म्हणलो प्रवादी नासलोच, ती एक काणी, पूण त्या काणयेंतल्यान जायते जुदेव लोकांक शिकूंक मेळ्ळें आनी आमकांय मेळटा आनी हे फुडेंय मेळटलें। काल रुजाय सायबिणीची परब आसल्यान आमकां तें वाचप चुकलें। सोमारा आमी कितें आयकल्लें? निनेवे शारांतलो लोक पातकी जिवी जियेतालो, तांकां परत्यान देवाशी हाडूंक देवान जोना प्रवाद्याक धाडलो, पूण ताका थंय वचूंक मन नासलें। तो निनेवेचे सुवातेर तो तार्शीस शाराक वचूंक तारवार चडलो आनी मागीर वादळ जालें, ताका काडून दर्यांत उडयलो। वादळ थांबलें, एका माश्यान येवन ताका गिळ्ळो आनी मागीर दर्या तडीर ताका हाडून सोडलो। फुडें जोनाचें कितें जालें? आतां जोनाक परत्यान देव सांगता, आतां वच परत्यान निनेवेक आनी तांणी आपलें पातक वळखूंक तांकां सांग। हे फावटी जोना थंय वेता आनी थंय राजा आसलो आनी राजाक तो सगळें हें सांगता आनी तें आयकून राजा आनी ताची परजा सगळ्यांनी गोणी वस्तूर साकाचें वस्तूर घालून उपास केलो, आपल्या आंगार गोबोर घालो आनी देवा कडेन माफी मागली। आनी जें कितें देव करूंक चिंतालो तें ताणें केलें ना। आतां आयच्या वाचपांत आमकां कितें आयकूंक मेळ्ळें? जोना प्रवाद्यान चिंतलें देव तांकां आतां ख्यास्त लायतलो, देवान तशें करूंक ना, देखून तो दुखी। खुशाल जावंक जाय आसलें न्ही, बाबा देवान एक शार वाटायलें, लोकांक ताणें सांबाळ्ळी। ना, जोना स्वार्थी मनीस आनी तो शाराच्या भायर वेता, एक खोमटी बांदता आनी आतां शाराचें कितें जातलें काय म्हूण वाट राखता। आनी देव थंयसर एक एंडेलाचें झाड, कॅस्टर ऑयल झाड वाडोशें करता। जोनाक बरें दिसलें, कित्याक तें झाड ताका सावळी दिता। पूण दुसऱ्या दिसा देव एक किडीक धाडटा आनी ती कीड येवन त्या झाडाची पानां खाता। वोत आयलें, झाड बावून गेलें। आनी देव आतां कठीण वारें धाडटा, एके वटेन वोत आनी एक वटेन वारें। जोनाक तें सोसूंक जालें ना। तो देवा कडेन म्हणटा, हांवें मेल्लें बरें। तेन्ना देव ताका विचारता, एका एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका इतली दूख भोगता? आनी जोना पळय कितलो गर्विश्ट मनीस, वय म्हणटा, वय, म्हाका दूख भोगतलीच। आनी देव ताका म्हणटा, त्या एंडेलाच्या झाडा खातीर तुवें कितें तरी केलां? कांयच करूंक ना। तर तुका त्या झाडा खातीर इतली दूख भोगता, त्या निनेवे शारांत 1,20,000 परस चड लोक आसा आनी मोनजाती आसात, तांचो नाश करतना म्हाका दूख भोगची ना? जोनासा कडेन जाप नासली। आमचे भितर जोना आसा, दर एकल्या आमचे भितर। आमकां दुसऱ्यांचें बरें जाल्लें पळोवंक तांकां ना, कोणाचें बरें जाल्लें आमच्या पोटांत जळटा। नसाय, जेलसी आमचे भितर येता आनी हे मनशां भितरूच जाता। मोनजाती मदें नसाय म्हणली ना। मोनजाती एकवटान रावतात, केन्ना ती झगडतात ना अशें ना, झगडतात पूण ती एकवटान रावतात। पूण मनीस सदांच आपणाचें बरें चिंता आनी दुसऱ्यांचें वायट चिंता मात्र न्हय, तांकां वायट करूंक येवजिता आनी करता। तर आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता, जोना प्रवाद्या भाशेन आमी जावचें न्हय, उलटें जाल्यार देवा भाशेन आमी हेरांसावे काकूळदार जावंक जाय। आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जेन्ना सिसांनी जेजूक म्हणलें, तूं आमकां मागूंक शिकय, जेजू तें मागणें शिकयता, इतलें सादें, सदां आमी म्हणटा आमच्या बापा। हे मागणें खंयच्याय धर्माच्या मनशान म्हणूंक येता, कित्याक देवाक थंयसर नांव ना, कोणेय म्हणूं येता तें मागणें।
आनी त्या मागण्यांत पयलो वांटो आसा देवाक आमी मान दिता आनी दुसऱ्या वांट्यान आमकां कितें जाय तें मागता. म्हाका जाय तें न्हय, आमकां आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी. आयच्या दिसाचें खाण तूं आमकां दी, फाल्यांचें न्हय. पूण आमी कितें करता, गरजे भायर फाल्यांचें परवांचें आमी चिंतून बसता आनी दुखी. आमी सदांच दुखी पळया. आमची भलायकी कित्याक देंवता, कित्याक आमी खुशाल ना. कोण खुशाल जी येता न्ही तांकां पिडा रोग सोंपेपणी लागना. कित्याक पॉझिटीव थिंकींग, सकारात्मक चिंतप तुजे कुडींत बळ सकत निर्माण करता. ही कूड देवान आमकां दिल्ली आसा पळया, ते पिडेक वखद आमचे कुडी भितरूच आसा चडशें. पूण आमी नकारात्मक म्हळ्यार नेगेटीव चिंताव देखून आमची कूड देंवता आनी कुडीची ताकद देंवली म्हणटच भायर तावन पिडा आमचे भितर येता. म्हणटच आयचें वाचप आमकां जागयता. सदां आमी जें कितें देवान दिलां आमकां तातूंत खुशाल रावया. दुसऱ्या कडेन आमी पळोवची गरज ना. कोण कोण बरी बरी न्हेसतात, न्हेसून दीत. कोण बंगल्यांनी रावतात आनी आमी ल्हान घरांनी रावता, ती थंय रावून दीत, आमी हांगा खुशाल रावया. कोणाक व्हडलें काम मेळ्ळें चड पयशांचें आसूं, आमी दुखी जावची गरज ना. जें कितें देवान आमकां दिलां, फावो केलां, तें आमी उपकारी मनान मानून घेवया, खुशाल रावया, हेरांचें बरें चिंतुया, हेरांचें बरें उलोवया आनी तांकां ताच्या भाशेन हेरांक बरें करूंक वावरुया.